सोदता तुका हुस्क्या कोंतीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळीच कडेन सोदता तुका दिसा फांतोडू देताना काळजांतले हे उद्गार सोडटा आयच्या दिसाक जें सोडपूचो तुका दोनयातें भेटोयता संकोश्टांनी सोदता तुका हुस्क्या कोंतीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळे कडेन सोदता तुका देवाक सोदतल्यांक तुमकां सगळ्यांक देव कृपेन आनी आशिर्वादान भरलेलो दीस आवडटा तुकाय आवडटा बाबाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी आमेन आसा आसलो आनी सदांकाल आसतलो त्या देवा बाबाची सुम्या क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमची सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं मोगाल भयणीनो भावानो कसलीय अडचण वादळ मोड वा मोठो प्रश्न आमच्या जिवितान आयल्यार आमकां भिरांत येताच जण एकल्या आमच्या जिवितान आकानाचो वेळ आयलाच आसतलो घोडे परिक्षे वेळार शिर्वीस गेल्या व चड मोगाच्या मनशाचें मरण आदी आमी आमच्या जिवितान पळयल्यार असले गंभीर परिस्थितीचेर आमी देवाच्या आदारान जैत वेला तरी नवे प्रश्न येतात तेन्ना आमी भियेता जेजूच्या शिश्यांनी ताच्यो मिलाग्री पळयल्यो तरी ते बी आकांतले असल्या वेळार जेजू म्हणटा तुमी इतले बिजूड कित्याक सगळी भिरांत बिजुडाय पयस जावं आनी देवाचेर विस्वास दवरतली मनशां जावं ह्या मिसा भेटेंतल्यान मागुया अशा मोगाळ पावणे भयणो आयचो विशय तुमी कित्याक भियेल्यात बुक ऑफ Psalm 27 verse 8 and 9 सर्विसभर आपली पुर्जीची बोळ ताणें माकलोलेची खोट आनी तारूक तो तुजे पुर्जेक थारोवन दी सर्वेस्परा तुजें दायज करून घेतलेल्या लोकांक सुकेस कर आनी तांचो गवडीसा भियेनाकात भियेनाका संवसार सरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा बाबण्णो जी परिस्थिती जी आकांत भिरांत पिडा संकश्ट विलाप आनी संताप हे वेळार देवाक उबारुया आनी भक्तीन आनी बाबतान देव हे आपल्या उतरा वरवीं आपल्या कुडी रक्ता वरवीं आमकां पोसता ताचेर विस्वास दवरूंक मागुया आनी जायते फावटी आमच्या जिवितान देवाचेर विस्वास दवरूंक चुकल्या हे वेळार काळजांतान दूख धरून बक्षणे मागुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत भाग्यूं सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं मेदी कुरात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या
Somniaca crudco, Cristaca crudco, Cristaca crudco, Somniaca crudco, Somniaca crudco. Unut moima deva, Shanti Sogya Moksha. Unut moima deva, Sorgarano Joga. Amcha deva, Sorgarasa. Ami tuka no man korta, Ami tuka dinwastita tuje moime purgondida. Unut moima deva, Shanti Sogya Moksha. Unut moima deva, Sorgarano Joga. Jesu Christa Deva Puta, Amche magne tu aik somya. Samsaracha survonara meloshikot kakut tamka. Unut moima deva, Shanti Sogya Moksha. Unut moima deva, Sorgarano Joga. Moima tuka Deva Baba, Moima tuka Jesu Christa, Moima tuka Povitatmya, Moima triye. Ochi Deva, Unut moima deva, Shanti Sogya Moksha. Unut moima deva, Sorgarano Joga. Amen. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा, आमकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय. तांच्या जिवाच्या सूर घुडितांनी तूंच तांची बऱ्याक वावुरताय. तूं सदांच चड आनी चड मनान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. आमच्या सोम्याच्या पुता वरवीं तो खरो देव, तुजी सगळी पवित्र आत्मेचे एकपणान जो जियेता राजवट चलयता ससण्याच्या ससनाक. आमेन. जोबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. वादोल मोडांसून सर्वेस्परान जोबाक जबाब दिलो. कुसव्यांतलो सोमदीर जोड जोड भायर सरलो तेन्ना ताका हांवें कुपांनी गुटलायलो आनी काळोखाच्या फाळयांनी रेवडायलो तेन्ना हांवें ताका शिमो घाल्यो आनी दारवोंटे आनी आडांबे घाले तेन्ना दारां भितर ताका कोणे आपटावन दवरलो. हांवें म्हणलें, हांगा पोरयान ये.
ह्या फुडें शीम उतरूं नाका. हांगासर तुजी गोरविश्ट लारां फुट्टोलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. सोगली म्हणुया. सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. तारवार बसून कांय जाण दोरयांत भोंवताले. बायल्या व्हडल्या दोरयाचेर आपलो वेपार चलयताले. तांणी पळयलीं सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां आनी सागोरार ताणें केलीं विजमितां. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. एका उतरान वादळाचो वारो ताणें उटायलो आनी दोरयाचीं लारां उपरासोशीं केलीं. मोळबा पर्यंत ते पावले. मागीर खोल सोकला पडले. असल्या आकांतांत तांचेर आयलो कांपेरो. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. तेन्ना आपल्या दोलदीरपणांत सर्वेस्पराक तांणी उलो मारलो आनी ताच्या आट्या विट्यांतले ताणें तांकां निवारले. ताणें वादळ सुरसुरीत वाऱ्या इतलें तोंड केलें आनी दोरयाचीं लारां शांत पडलीं. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. ती तोंड जाली म्हूण पळोवन ते खुशाल जाले. वचूंक सोदताले त्या बोंदरार ताणें तांकां पावयले. ताच्या मोगा पासत मनशां खातीर केल्ल्या विजमितां पासत तांणी सर्वेस्पराक आर्गां दिवंक फावो. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ताचो मोग आमकां तार दिना. कित्याक एकलो सोगल्या खातीर मेला जाल्यार सोगलीं मेल्लीं म्हूण आमकां खात्री आसा. जियेतात ती आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून जिवंत जाल्लो ताचेच खातीर जिवच्याक तो सोगल्या खातीर मेलो. देखून ह्या फुडें मासा रोगताचे गोती पोरमोणे कोणाकूच आमी ओळखो ना. आनी जोरूय एकदां आमी क्रिस्ताक मासा रोगताचे गोती पोरमोणे जियेताना ओळखलो, तरी आतां आनीक आमी ताका तसो ओळखो ना. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना. पोरनें गेलें आनी आतां सोगलें नवें जालें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसो. तुमची सोवे आसूं. मार्गू पोरमणे जेजू क्रिस्ताची
शुभवर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. त्या दिसा सांज जातूस जेजून शिसांक सांगलें, पोल तोडिया. आनी लोकांक थंय सोडून ताका आशिल्लो तसो होड्यान व्हेलो. तांची बरोबर आनिकूय होडी आसली. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी होडें उदकान भरोवन लारां होड्याचेर फुट्टालीं. तो वेऱ्याशी उशाचेर न्हिदलोलो. ताणें ताका उठोवन म्हळें, गुरुजी, आमी बुडटा, ते तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाड केली आनी दर्याक म्हळें, थंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हळें, तुमी इतले भिजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां बाबाटना? तेन्ना ते जबर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तर वारो आनी दर्या पर्यंत ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताची शुभवर्तमाने वाकाणी तुका ख्रिस्ता. म्हज्या मोगाचेनो, हाचो विशय तुमी कित्याक इतले भियेल्यात? वाय यू आर सो फ्रायटन? तुमी इतली कित्याक भियेल्यात? भावन भयणो, जी परिस्थिती आमी फुडो केलो ती भिरांत दिसपाची परिस्थिती. जे परिस्थितीन आमी जियेल्या ती भिरांतीचीच परिस्थिती. भावन भयणो, अशें सांगता ते भशेन विदीन 33 days 33 दिसां भितर सुमार 117 याज्ञिक भाव ही पिडीन हे संवसाराक ओंतल्ले. आनी 117 ही पिडीन ओंतल्ले तेन्ना तातूंत म्हजो एक कंपेनियन फादर जेसन वाज फ्रॉम कुंकोली, हाकाय बी हें मरण आयलें. ही खबर म्हज्या कानार पडली, म्हाका सोद दिसना जालें. पूण जेसनाक जो काशांव धरून जेन्ना ताका ह्या फोंडान निकी पिवूंक गेलो तेन्ना भिरांत आयली आनी प्रश्न आयलो, देवा, जेसना सवें अशें कित्याक घडलें? भावणो, इतलेंच न्हय, जायते कुटुंबांनी हें घडलें. आनी एक बरी फामील हांव तांकां वळखता. हे फामील घर भरोवन आसलें. दोग तन्ने पूत, ल्हान ल्हान भुरगीं आसात. आनी बापूय हे दोग पुतांक हें घर खाली केलें. बाबायकूय बी मरण आयलें आनी तांची फामील रडटा, फादर, आमचें भरलोलें घर खाली जालें. फादर, आमचें घर खाली केलें. भावणो, हें दूख कित्याक? वाय वी आर सफरींग? हें दूख कित्याक म्हूण आमी भोगचीं? आनी हे दुखान देव खंय आसा? अशें एकार एक प्रश्न लोक विचारता.
बाबणो जायते भशेन दूख येता, सैमान कितें तर वांकडें तिकडें घडटा आनी दूख आनी पिडा येता. थोडे फावटी आमची वस्तू गिरेस्तकाय सांडटा आनी दूख येता. कांय फावटी जिवितान एक सुरपण येता, निराशेपण येता आनी जिवीत सगळें निर्शेणेचें जाता. कांय फावटी आमचे फामिलीन, आमचे समुदायीन कितें तरी वांकडें घडटा आनी दुखाची ल्हारां येतात. थोडे फावटी पातोक संवसार देंवचार आमच्या दारार मारता आनी आमी ह्या वायटाक दार उक्तें करता. तेन्नाय बी बाबणो दूख धांवन येता. हें दूख धांवन येता. कांय फावटी इनोसेंट लेकून मनशां हे दुखान कोश्टवता भावण्णो. अशे वेळार आमी क्रिस्तांवां, आमी देवाचेर पातयेतलीं मनशां कशे भशेन हे दुखाक फुडो करचो, कशे भशेन हें दूख आमी पळयतले. भावनान भयणो, हाचेर आयची वाचपां आमकां कितें भशेन, कशे भशेन आमी जबाब दिवचो, कशे भशेन हे दुखान आमी फुडो करचो, हाका जबाब दितात. पयलें वाचप जोबाच्या पुस्तकांतलें वाचप. भावनो आनी भयणीनो, जोब ग्रेस मनीस, दोन भशेन ग्रेस तो. एक ग्रेस संवसारीक वस्तूंनी, दान दौलत, भुरगीं बाळां सगळें ताका आसलें, कांयच उणें नासलें, देखून तो ग्रेस. दुसरे वाटेन जोब ग्रेस तो बागून मनीस, बागूनपणी जियेतालो, देवाचेर विस्वास करून जियेतालो. हे दोनी वाटेन तो ग्रेस आसतना ताची ही दोनी तरेची ग्रेस काय संपली. कितें घडलें ताच्या जिवितान? ताची आख्खी फामील गेली, आख्खी फामील ताची गेली, आख्खी ग्रेसकाय नाच जाली. इतलेंच न्हय, व्हडल्या व्हडल्या राजमहालांत रावपी मनीस, बरे बरे न्हेसपी, बरे बरे जेवपी रस्त्यार पडलो. भलायकी ना, पांयाची नक्षी ती तोकलेली पर्यंत पिडा जाली आनी सगळ्यांनी सोडलो. बाबूनो, अशे वेळार जोब देवाचेर पातयता. जोबाचे फ्रेंड ताका सांगतात अशें तशें तशें सगळ्यो वस्तू सांगतात, पूण जोब देवाक आयकता, देवाचेर विश्वास दवरता. जोब चॅप्टर 1 verse 20 and 21 हांगासर अशें मेळटा. आवयच्या कुसव्यांतलो विंगडो आयिल्लो आनी विंगडो हांव वेतलो. देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवा तुजें नांव व्हड जावं. आनी हातून तो देवाक वाकणटा. बाबडो, ह्या दुमाळ्या मदीं, ह्या कोश्टांच्या वेळार ताचे आमींग आनी तुमींग सगळे गेले सोडून, इश्ट मित्र गेले सोडून, आनी तातून ताची बायलूय बी म्हणटा, जोब देवा मुखार सासंगी पडटा आनी देवाक नमस्कार करता. हें ताचे बायलेन पळयलें, सगळें आमचें गेलें आनी सगळी पिडा आनी व्हरूंक जायना तितलें दूख. हे दुखाक मातें मारूंक जायना, हे दूख मनाच्यान आटापूंक जायना, हे दुखाक खंयचे वाटेन वाट ना. देर इज नो वे. तरी आसतना जोब देवाक सासंगी पडटा आनी देवाक मागणें करता. अशे वेळार ताची बायलेक राग येता, बायलेक तिडक सुट्टा
आनी ती बायल ताचीच बायल जुबाक म्हणटा कर्स युअर गॉड अँड डाय विथ युअर गॉड. तुझे देवाक शिराप घाल, तुझे देवाक शिराप घाल आनी देवा बरोबर तुय बी मोर, तुय बी मोर. जोब बायलेचेर पातयेवपी न्हय, जोब आपणाचेर पातयेवपी न्हय, जोब देवाचेर पातयेवपी आपले बायलेक असो जबाब दिता. डोंट स्पीक लायक अ फुलिश वुमन. एक पिसाट ओसरी कशी तूं उलयनाका. तूं पिसाट, तूं एक पिशी ओसरी. बरें आमी देवा कडल्यान घेता जाल्यार वायटूय आमी देवा कडल्यान घेवंक नाका. बरे दीस संवसारचे आयले ते देवान दिले आनी वायट दीस संवसाराचे आयले ते वायट दिसांक आमी फुडो करूंक नाका. तुऱ्यासना जोब देवाचेर पातक करिना. पूण जोब आपणाकूच निराश जाता आपल्या जिवितान. देवा कित्याक म्हूण हांव जल्मलो, कित्याक म्हूण हांव जल्मलो. हांव जल्मकूच नासलो जाल्यार अदीक बरें जातलें. हें दूख पळोवन जोब भावणू आपणाच भितर कोसळटा. आनी अशे वेळार देव जोबाक विचारता, जोब एक गोड मारता तो कसो तो जाणा तूं. एक गोड कसो मारता तो जाणा तूं. जोगळावणे मारता एक कितें सजमता तूं. वयर नदर मार अंतराळार ह्यो सुर्या चंद्रीम नखेत्रां कशी थंयसर घुंवतात तीं, कशी थंयसर घुंवतात तीं. बाबूनो हो दर्या थंयच कित्याक आसा. तो दर्या सगळे कित्याक गेलो ना. आनी सगळे प्रश्नांक जोबा लागीं जबाब ना. If you cannot answer the visible things, how you can answer the invisible thing? जे दिसतात ते वस्तू, जे दिसतात ते वस्तूंची तुका जाणवायना, ते वस्तू तूं चिंतूंक पावना. दिसना ते देवाची मांडणू आनी ताचे प्लॅन तूं कसो जाणांक पावतलो. भावनो भयणो, जोब हे परिस्थिती देखून देवाचेर पात येता. He trusts in his creator and he says that my redeemer, my creator is living, let me live with him. म्हजो रोसणार, म्हजो सरवडणार जियेता. एक कोशांनी दुखान पिडेन एकसूरपणान हांय बी हे देवा सांगताक जियेतलो. आनी तो देवाचेर पात येवन सर शेवटी ताची फामील ताका नवी फामील मेळटा, अदीक बरी फामील मेळटा, अदीक रेसकाय ताची वाडटा आनी अदीक देवाची पाथयून तो जिवीत जियेता. भावनो, हें सत आयच्या शुभतमानान दिसून येता. भावनो, जेजू जल्मलो आनी जेजू जल्मलो, जेजू मेलो आनी जेजू आमचे मदें आसा. भावनो, सिसांची यात्रा, आपोलसांची यात्रा अशी वादळ मोडाची जाली. वादळ मोडाची जाली आनी ताणें जायते त्रास घेतले. हें वादळ मोड आमी थंडायतले. हें व्हडें आलतोडी सान पलतोडी आमी फावयतले. पूण तांचे लागीं घडलें ना. जेजू ह्या व्हड्यान न्हिदून आसलो आनी चड शेवटी ते जेजूक विचारतात, सायबा आमी बुडटा ते तुका कांयच पडूंक ना. आनी जेजू हे वाऱ्या वादळाक हात दाखयता, हे दर्याक शांत करता, हे वादळाक थंड करता. बाबा आनी भयणी म्हशी, तुज्या घरान, तुज्या जिवितान
तुझ्या वावरान असली एक आनी दोनूच न्हय कितली वादळ म्हणा आयल्यात होल वर्ल्ड इज शेकिंग अँड सिंकिंग अख्खो संवसारचे व्हडें हालता आनी दोलता संवसारची ही दिशा बदलता आखांतून संवसार जियेता पावणो स्वर्ग आनी संवसार रचणार देव देव मनशाच्यान ही पिडा हो संवसार थोडावंक जावचो ना देखून पयली वस देवा लागीं मागुया देवा आमी बुडटाव देवा आमी बुडटाव आमकां पाव लॉर्ड वी आर सिंकिंग लॉर्ड हेल्प अस पयली वस देवा कडेन मागुया दुसरी वस बावणो कोश्टा विणे मुकुट ना कांट्या विणे गुलाब ना आमी कोणूच हे संवसारान सासणाच्या सासणाक रावूंक येवंक ना आमी कोणूच हे संवसारान सासणाच्या सासणाक रावूंक येवंक ना म्हणटकूच एक एक दीस जे येता तो देवाक आर्गां दिवनचे जुबा भाशेन म्हणून देवा तुवें दिलें तुवें व्हेलें कितें हांवें हाडलें ह्या संवसारांतलें आनी कितें ह्या संवसारांतलें हांव व्हरतलों एक एक दीस देवा सांगाताक जिये कुशाल जिये आनी जिवितान जे देवाक सोद निमणी वच बाबणो घडये परिस्थितीन देवान आमकां सोडली अशें घडये सिसांक दिसलें घडये जुबाचे बायलेक दिसलें खंय आहा तो देव आसा जाल्यार आमी इतली कोसोवपाची जुबाचे बायलेक दिसलें आयज तुका आनी म्हाकाय दिसूं येता ताजे सिसांकूय दिसलें अरे कित्याक आमकां सोडली तुवें आमकां मरूंक सोडल्यात तुवें ना बाबा देवान जुबाक सोडूंक ना जेजून आपल्या सिसांक सोडूंक नात आनी तो देव इमानुएल गॉड इज विथ अस विल नेवर लीव अस ऑफन देव म्हाका केन्ना सांगचो ना जशी मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 20 हांगासर अशें मेळटा संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा देखून भिये नाकात शिरकांच्या बिऱ्या परस तुमी उदीक उरती तोच देव आमचो भावात रावूं तोच देव हे वादळ मळा मदें आमकां धीर करूं तोच देव आमची यात्रा आलतोडी सान पोलतोडी ही संवसाराची यात्रा आलता दोलता आलतोडी सान पोलतोडी ह्या संवसारांतल्यान सासणीक जिवितान आमकां पावूं म्हूण आयज आख्खी पुसबे खातीर सगळ्या मनुश्कुळा खातीर आनी खरी भाशेन तुज्याय कुटुंबा खातीर माग आमेन. आनी देवाचेर आमी बाबाट दवरता ह्या देवाचेर आमी विस्वास दवरता ह्या वेळार उबी रावया आमचे हात सोडुया आनी आमचो बाबात उच्चारुया. सत मानता देवाक सोर पदव्यार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुता आमचे स्मिया तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरवी समलो आंकवार मरिताय जल्मलो पोंस पिलेकार ताणें कोस सुसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकी पेलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यातलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार बापाच्या उजव्याक बसला जिवितान जिव्या मेल्यांची मसवी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवण सासणेचें जिवीत आमेन. भावनो देव आमकां लागींच आसा हे देवाचेर आमचो भावात
हे देवाचेर आमचो विस्वास ती रावंक ही मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी विस्वासाचे मनीस जावं आनी आपल्या जिवितान आडखळी येता तेन्ना आपूण भावुरताचे नमुणे जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या देश कारभाऱ्यांनी आपल्या हातान घेतलेलो वावर देवा कडसून येता म्हूण उगडास धरून हे कोविड-19 पिडेच्या वेळार पोरजे खातीर बरे उपाय काडूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या दोतोरांक आनी नर्शींक हे महामारीन इतली मरणां पळोवन निराशीपण आयलां, तर तांणी जिविताच्या घडणाराचेर विस्वास धरून आपले कार्य करीत रावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या जिवितान वायट आयलां तेन्ना देवाक आमचें पडूंक ना हें चिंतप पयस करूंक, पूण देव आमकां सदांच राखतान सांबाळटा आनी आमच्या जिविताक ताचो एक प्लॅन आसा म्हूण उगडास करूंक आमचो भावार्थ वाडय म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. थोडोच वेळ तुझे दोळे बंद कर. तुझ्या कुटुंबा खातीर तुज्या जिवितांत दूख आयिल्ले तुऱ्यासीन तुवें फुडो केलो. जायते जाणांच्या घरान जिवितांत दूख आसा, ह्या संवसारांनी पिडा आसा. दुनिया हो संवसार आजून बुडटा असो दिसता. दुनिया आमकां पाव. आयच्या दिसाक वाडदीस मनयतले आसा, लग्नाचो उत्सव मनयतले आसा, जांचे घरान जेवण खाण ना, जांच्या जिवितांत सगळें दुखूस मरण आसा, पिडा आसा. दुनिया तूं ही काळजां मना पिकय. फाफसुल्लीं काळजां तूं हात लाय. दुनिया तुजो येता राजवट चलयता ससणीच्या ससनाक. आमेन. देवा उठोर आमी घेतला ताका आमी सोबाब दिला. सोबाब जावं दी जिविताचो मोगान केले बेजोनेचो. बापा तुझे उतोड मानता मोगान तुका जिवीत वोमता. बापा तुझे उतोड मानता मोगान तुका जिवीत वोमता. म्हज्या भयणी भावानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रसून जावन आमचो वांकडणीचो योद मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानतात
तोसरी जावं आमच्या काजाची भुक्ती. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वसूया. ओश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासूंचे देवा, सर कडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोनवाळेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलो की तुज्या पुताक आमचो सुरुंडार करून धाडलो. जे जेजू सभेंत तुका मानताले तेंच आमची सभें तुका मानूंक. पातोक मात सोडून हेर सगळ्यांक आमचे गतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलो. आदवान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशी तुजी कृपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Dorbaranzo sorvespor tu. Surgani संसार पोला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोयीसोर. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोयीसोर. बापा, खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेध क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरण सुचूंक विचारी ताणें पुणो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची बसो समोर गोंची. तेसपरी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ते आपल्या आशिसांक दिले आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराचें रगत. पातकांचें बोगसडें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशे बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगड्यासा करात. बाबार्ताचो गुट पुरगुटुया. सुम्या जेजू आमी होंडो खाता. आनी हे काल्सीतले पियेता. तितले पावती तुय बोवाले सोर तुझे मोरण पुरगुटा. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भुक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका सुबरभिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेजूची कुणें रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीर विस्तरलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवीन बापा,
फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापान सगळी यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान बडे पुनर्शिवणपणाचो भरोसो दरमेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे शेगुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची एमिसान वांटो घेतल्यांची एमीस पळयतल्यांची आनी भावातान तातूंत वांटो घेतल्यांची वाडदीस मनयतली आसात लग्नाचो उत्सव मनयतली आसात जी सगळी भिरांतीन आनी आकांतान आनी पिडेन मोनान जिविता मदें झुजतल्यांक जे बोळ आनी शक्ती दी म्हूण मागता आंकवार मरे देवाची मायस सांगती बागेवन सुजय तिचे पोती बरोबर बागेवन धर्मदान सूर खाडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं जेजू वरवीं या जेजू सांगता या जेजूता पवित्र आत्मेचे एकपणा सोर पोरवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना Book of Psalm 27. If Lord is my rock, who can shake this rock? सर्विसपूर म्हजें खडप सर्विसपूर म्हजें खडप तें आलोवंक कोणाक दाखोवत देवाची विस्वास दवरुया देवाची भावा दवरुया आनी जी परिस्थिती जी आव्हानां जो काळोख आनी पिडा रोग आमचेर येता तो घेवन जिव्यात देवाचेर बाबा दवरून फुडें वचूंक आमकां आनी सगळ्या मनीसकुळाक फावो कर म्हूण जेजून शिकयलें मागणें बाबातान उच्चार म्हणया आमचे बाबा तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राय सामकें येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो रास आमकां दी आनी आमी आमची इस्कोल्या बक्षिता तुजी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आमच्या सोंडाराज क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान वतरेकता तर आमकां जीवदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता आत्मेच्या दोरमदांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हयपणचे पयस शुभेच्छा भावार्थाची दिसका तुजे कुशे परवण तिका शांती दी आनी तुज काय एकवटान सांबाळ जो चेतां रासवो चलयता ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती काल तुमची सगळें आसूं तुमचे सगळें आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ओ तो जिवो देव बाबातान ताका शेवतली आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान जिवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजी सोरशिल्लो कोड सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन
परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला पांच विचार तुजी चोरवणा तुही म्हाका विसोतून दिताय तोड उदका सोरी पावयताय तोड उदका सोरी पावयताय सर्वेस्परा सोमेसांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार प्रसन्न जावन आशिर्वाद दी प्रतुया दयाळ बापा तुज्या पुताच्या अमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय परतून परतून ह्या जेवणान भोगतीन वांटो घेवूं सासणें सूख आमकां कातरेन मेळशी करूं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं सोर देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं आमेन देवाचेर तीर भावार दवरूंक वचून याद क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार देव आमकां जाय देवाक चोर मानता बाबार्ता सोदां सोद मानता बाबार पोरताय तेणे क्रिस्ताचे संवसारांत आमकां दवरलोले आमी क्रिस्तांव दिवंक तयार बाबार तांकां एक व्हड बांदाय देव बाब आमचो मोगाळ बापूय देव पूत आमचो व्हडलो बादशाह देव बाब आमचो